हे माय जाला मग काट केला हातवर बाजी केल्या किती पहिला ते पहिली बात this house unanimously resolves that मुखेलमंत्री बाब तू माझे हमारे काट केलते दाखवतो किती mix केला yes resolves that the exemplary work done by some NGOs and social activists working for the empowerment of persons with disabilities, animal welfare, child development, orphans, homeless, street children, old age home, and also in preserving natural assets and environment be acknowledged by a suitable mechanism with which the government may put in place through the Department of Social Welfare. Mr. Speaker, sir, I had also added the establishment of NGO facilitation and resource centers in 2 districts, identifying unused government buildings, accommodation, community spaces to be provided to registered NGOs involving a transparent criteria. This was what I had added. Yes, Mantri. He has to actually technically, after we speak, you have to give your answer. That is what Sudhin Bab will tell you. Sudhin Bab, you ready? All right. Start. Yes. So, complete. That is how private members' resolution has to be. Yes. No, how? No. I just point out certain things which I cannot answer. I have to speak. Yes. Then you. Speaker sir, yes, for private members resolution घातला ते खूप गरजेचे आज जे गोंयांत जे चल्ला खास करून the way NGOs activists are working in the state of Goa we need as legislators need to highlight this and give them the right due. Speaker sir, जेन्ना हांव म्हणटा की House unanimously resolved that the exemplary work done by some NGOs and social activists working for empowerment of persons with disabilities, child development, animal welfare, orphans, homeless, street children, old age homes, and preserving Goa's natural assets and environment. आता हेंका they have to be acknowledged by suitable mechanism which the government may put in place through the Department of Social Welfare. Because आता जेन्ना हे हांव मागता म्हाका दिसता हे resolution needs to recognize, needs to appreciate, acknowledge the exemplary work of NGOs and social activists. Because हे activists and NGOs have been instruments of change. They have made Goa a better place to live. In their wins and in their successes, Goa and Goans have won. खास करून थोडेशे NGO आणि ऑर्गनायझेशन जावं डिसेबिलिटी राइट्स असोसिएशन ऑफ गोवा, चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट, स्पेशल स्कूल कुर्चोरेम, केशव सेवा साधना बिचोले, लोक विश्वास प्रतिष्ठान पोंडा, मातृछाया पोंडा working with orphans, Al Shaddai Charitable Trust Bodgoa, Sneha Mandir running old age home at Ponda, Sanjeevani providing relief during old age in Ponda, Street Providence je काम करता against hunger and homelessness, Setu Child Development Center तशेंच संगत गोवा wouldn't educating slum children, Mother Teresa charitable जे काम करताय. Because म्हाका दिसता ह्या हाऊसान तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. ह्या एनजीओन ज्या पद्दतीन खास करून सोशल एक्टिविस्ट स्पेसिफिकली आज आमचे पर्यावरण राखपाक, आमची संस्कृती राखपाक, आमची परंपरा राखपाक जे पाऊल हे माते खास करून विथ सेविंग आणि एक सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्युशन टुवर्ड्स दी नॅचरल एसेट्स, एनवायरमेंट आणि गोंयची युनिक आयडेंटिटी. हितून जेन्ना उलयतना स्पीकर सर म्हाका तरी खूब खुशालकाय भोगता. एक एनजीओ जो म्हज्या तकलेन येता गोवा फाउंडेशन, आनीक
its mentor Claude Alvarez. The struggle is consistent and continuous to protect the land and the environment of Goa. And their advocacy resulted in the establishment of Goa Mineral Ore Permanent Fund. आज as a disposal data of the state government, which is at the disposal. Speaker sir, contribution is also as ensured. हमका ensure में कि the exploitation of natural assets such as iron ore follow the principle of intergeneration equity. आज हांव एक स्पेशल मेंशन करपाक सोदता ऑनरेबल स्पीकर सर, पद्मश्री नॉर्मा अल्वारिस, एक लॉयर, सोशल वर्कर, environmental activist, and has been involved in over 100 your boss, over 100 PILs. Yesterday she was He is the Minister for NGOs. she has been involved in 100 PILs and has served as an amicus curiae. Speaker sir, जे राजेंद्र बाब केरकर याचं काबराल की नाव गेला तांबडो जातात टोमाटा भाषी टोमॅटो भाचेराव. स्पीकर सर, राजेंद्र बाब केरकर, a prolific and a studied writer on environmental issues, on आमची म्हादय, on the Western Ghats, on social issues. पराग रावेकर आपण बरो बुक काढला. एक रायटर आणि एक रायटर. आणि he is one who maintains एक बरो कूल असता. मुखेलमंत्री सारको आज कूल आहा. बरे केस बीस काळे कोण आहा. तीन दीस ना तो. म्हाका खबर ना मनीला वयता दिसता अवॉर्ड घेवपाक. इन्फ्लुएन्शियल मनीस तो मातसो. हे रेझोल्यूशन असं ते म्हाका मार्क केल्ले आसा and he is speaking something different which I don't understand. One second, let me finish. खंयचे मिक्स करता. Let me किती finish. हेरे व्हडले सेशन जाले, कितले दीस ताका मेळ्ळे आणि त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे उडोवन आयज घोसाळ्याचो कात पळय केलो न्ही हांगा. हय जाल्यार गोवा फाउंडेशन, एनिमल हजबंड्री, TCP, एनवायरमेंट, मायनिंग सगळे म्हाका आन्सर कित्याक करपाक लायता. तुम्ही ह्या रेझोल्युशन एक तर त्यांनी स्पेसिफिकली Because एक मिनिट म्हाका खबर कोण एक तर त्यांनी सोशल वेलफेअर रिलेटेड एनजीओ म्हणून जाय असले ना जाल्यार एनवायरमेंट रिलेटेड एनजीओ म्हणून एनवायरमेंट ना जाल्यार त्यांनी होम डिपार्टमेंटाक तरी मार्क केले असले की बाबा दीज एनजीओ तुझ्या असं पाहिजे. आम्ही चौथीक जेन्ना सांगणी करता पळय न्ही शेवटाक, तशी आयज विसर्जनाच्या वेळार तू सांगणी करपाक लागला. ते सगळे लिडरां आपली तुमची नांवां घेतली आनी तुमी आपल्याकडे पत्रक दिल्ली न्ही. आतां वता वता तुमचे सगळ्याक बरे मदाचे पट म्हणटा आमी ताका. विकास सर, तुझ्या स्पेसिफिक त्या मुद्द्यात बसून घ्या. सेनापती अरे सीएम बोस हांव माय होद उलयतलो काय ना आज 7 गिलोटीन म्हटलं सवचे 7 काय ना केला बुलेटिन काढो ना बुलेटिन करना विचार काय ना दाखय म्हाका तू हेजेर पळय मरे बिझनेसाचेर पळय ना बिझनेसाचेर पळय बिकॉज सर दाखय ताका अरे बोस मरे तू पळय पळय किती इतलो सारखे येजात रे सारको म्हणून म्हटलं तुका आता ते गिलोटीन कंप्लीट करा तुझे. बिकॉज सर हेंक हॉर्जोत एक कोडे आनी हॉर्जोयताय स्पीकर सर खर्जोपाचे बरे आहा सगळे गिलोटीन त्या हेजेर ऑफिशियल हेजेर आसा पळय 7 म्हणून अरे मागे म्हणटलो आपल्याला सांगूंक ना स्पीकर सर मागे लोक नेऊ ना म्हणटलो तुमकांच म्हणटलो म्हणून हांवें दाखयला 5 मिनिटात त्याने हायला अरे हांवें पावना पावला तो पळय Rajendra Bab Kerkar, he is on many official boards and committees contributing immensely to the environmental cause. And his opinion is that people worship tigers because they are at the apex of the food chain. Ramesh Bab Gaus, a person who espouses to struggle against the superstitions and unscientific tradition. I दिसता की खास करून because I would be failing. Now these are people who are protecting Goa. पहिली किती जाय ते सांग किती जाय ते सांग. मान्य विरोधी पक्ष नेते तुका सोशल वेलफेअर अधिकृत
सांगते मरे किती नाव कित्याक हाडटा नॉट कनेक्टेड टू दिस डिपार्टमेंट they are connected शेवटा खातो कनेक्टेड टू सोशल वेलफेअर सोशल वेलफेअर हांव सांगते न्हू मार्तोंडकराचो आयलो तेन्ना अरे ते मातशे सभापती महाशय उदट 25 फावटी पेर मारली तांकां दवरला आणि हे नाकाशिल्लें रेझोल्युशन जे सगळे अरे बाबा गावात तरी करा मरे 10 मिनिटं दिली 10 मिनिटांचं सोपवलं होते हाऊ लॉंग ही विल कीप ऑन स्पीकिंग स्पेसिफिक सोशल वेलफेअर संदर्भात आता it would be failing if I don't make a mention of Bab Swapnesh Shillekar. I consider his entry into public policy has brought vision. Other speaker sir, आमचो एकलो हा दोतोर बाब कुराडे तू अडकत तेका तेजे contribution to the society is immense. आज speaker sir, he is completely engrossed in his profession with a spirit of social service, rarely seen in the medical field. दोतोर जो आमचो प्रकाश कुराडे, born in Kunkolim, serving the people since 86. Anda, why I line gaili the Katola? This is the line that I had put, which you are not understanding. This is cut. Katorbaji kelya. Speaker sir, I wish je recognitions of the role and contributions made by these NGOs in the house, and you need to recommend the establishment of an NGO facilitation and resource center in 2 districts. This comes under you. Identify unused government buildings, accommodation, community spaces to be provided to registered NGOs. आणि हितून एक ट्रान्सपेरन्सी क्रायटेरिया आसपाक जाय. हे तुवें जे हांवें घातलेले ते तुमी कट केला. स्पीकर सर, you need to see a rolling out monetary or non-monetary incentives, recognizing these NGOs' contribution to the state and the economy through a public cause, advocacy and democratic participation. This is why you didn't understand it, because they cut it. This comes under your thing. So I am not taking all the names of all the NGOs, because a lot of them are serving the state today, and they have to be recognized. Yes. Yeah, this is the thing. Chatur Tim Kela. मान्य मंत्री उलय त्यांना म्हणले आपण Speak for Speaker sir, I stand to support a private member's resolution moved by colleague LP Bab Yuri. Speaker sir, सारांश म्हणटा कितें बा विजयाचे उतर सारांश लास्ट हे जाको सारांश हे आज सेशन कापा आता सारांश असो की हे NGO आहा तांकां तुमी प्रामाणीकपणान तेंगेलो दर्जो हक दिवपाचो, because they are working for the welfare of Goenka. Yes, Minister Sampadev, our Chief Minister, that is what he is trying to say. Thank you. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by Honorable Opposition Leader Yuri Alemo. Speaker sir, main युरी बाबान सांगले NGO जे आसा जे NGOs काम बरें करता आनी ज्यांच्यान सोसायटी बिल्ड करपाक लागून सोसायटी बरी करपाक लागून काम केल्लें आसा इन डिफरंट फील्ड सगळे फिल्डाचे. आतां हितून हे कसले रेजोल्युशन कितें रेजोल्युशन आतां रेजोल्युशन ना जाल्यार ते डिफरंट तुमी हे करूं शकना, पण रेजोल्युशन कितें आसा की कसले NGO जे आसा ज्यांच्यांनी बरें काम केलां सोसायटीक लागून गोंया खातीर आनी गोंयची जी उदरगत करपा खातीर, सो हे लक्षात घेवचें. हांव हांगा उबो रावला हे रेजोल्युशन जे सपोर्ट करता आनी पूर्णपणान सपोर्ट करता. स्पीकर श्री Benji Vegas. Because I stand by in support of the resolution raised by our colleague Bab Yuri Alamo. Because जे Bab Yuri propose केला ते सारकें. हितून तें नाव propose केलें advocate by Norma, Bab Gaut Alwari, आमगे बाब राजेंद्र केरकर, डॉक्टर कुराडे, बाब स्वप्नेश. तुका जाय जाल्यार तूं एक बूक दाखयला तेजें नांव घाल आनी 10 नांव घाल तूं. बट द होल आयडिया इज तुका तो कोण बरो दिसता, आमकां कोण दिसता, कम्युनिटी पासत काम करता, तू काणकोण सावन कोणागे घालपाक जाय तिंगाचोय घाल. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कोण काम करता बऱ्या पासत काम करता इंच नाव एड कराय. स्ट्रीट प्रोविडन्स चलयता बाब डॉनल्ड. सो हेंक सगळ्यांकू म्हाका दिसता एक हें करून हाडपा जाय आनी सोशल वेलफेरा अंडर तांकां एक्नॉलेज करपाची गरज आसा. येस सिल्वा. स्पीकर सर, आमचे युरी रेजोल्युशन हाडला तेका हांव सपोर्ट करपाक जाता. येस मान्य मंत्री. तूं ती मरे तूं कित्याक दिना आन्सर? स्पीकर सर, अरे तो उलयता
ना रे जालो सांग मंत्र्याक उलोवनी कितें उलटा आदरणीय आमचे LOP आणि एक महत्वाच्या मुद्द्याचेर आमचे लक्ष केंद्रीत केल्ले आसा. रेझोल्युशन समजोवपाक मातशें सुरवातेक खूब कठीण गेलें कारण तातूंत भितर गोवा फावंडेशन आयलें, एनिमल हजबंड्री आयलें, आमचे TCP आयले, इन्वायरमेंट आयले, मायनिंग आयले आणि खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आसात तांची नांवां आयलीं. हांव घुस्पल्लो की कोणाक कशें म्हजे वटच्यान कितें दिवप कारण जो प्रश्न आसा की तुजो म्हाका आतां समजलो शेवट कट केले ते मी हांवें बरयलो ते कट केले पूण ते तातूंत भितर नाका आशिल्ले खूब आसा कट केले ते बरें आहा नाकाल्ल्या पूण तातूंत भितर नॅचरल एसेट्स जावं बाकीचे सगळे एनिमल वेलफेअर हे सगळे म्हाका खंयच्यान लागतले म्हाका कळना पूण तरी आसतना म्हाका कितें समजलें ताचेर आन्सर तूं उलय तेका लागना म्हणटा बसून घेत तुका लागना जाल्यार तेका उलोवन दी. सभापती महाशय जे पळय गोंयांत भितर बऱ्यो सर्विसीस दितात ते NGOs आसतले ते इंडिव्हिज्युअल्स आसतले ज्या लोकांचे अचिव्हमेंट्स जाल्ले आसात जे लोकांक आदर्श आसात गोंयांत भितर हांचे सगळे सन्मान करपाचे म्हाका दिसता पयले फावटी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले आसा. गोवा स्टेटहूड दिसाक एव्हरी इयर करतात एव्हरी इयर ज्या हातूंतल्यान तांणी एप्लाय करना आसतना पसून एप्लाय करपाचे आनीक जायते डिपार्टमेंटांनी सोशल वर्कर NGOs हांचे आमी सन्मान करतात आमचे खातेंय करता पूण ताचे विशयी तांणी जनरलायज करून सांगिल्ले आसा अशे खुबशे लोकांचे म्हाका दिसता की गोवा स्टेटहूड डे जो आमचो रवींद्र भवन मडगांव हांगा जाल्लो त्या दिसाक किमान 30-40 अशे NGOs आणि इंडिव्हिज्युअल्स who had contributed in the development and prosperity of Goa were acknowledged and तांकां सन्मानित केल्लो. म्हाका दिसता आनी एक फावटी हांव अशेंच 11th year of government of India 11th year of the Modi सरकार 11th year of मोदी सरकार जेन्ना आमी सेलिब्रेट केला तेन्ना परत एक फावटी 30-40 NGOचे परत एक फावटी मोठो सन्मान केल्लो आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो कांय स्किमी आसात आता ज्यो आमच्या सोशल वेलफेअरान भितर आमकां लागतात तुम्ही आता स्ट्रीट प्रोविडन्साचोय म्हणून एक उल्लेख केलो त्याचे बरे काम करता म्हणून आमी ताचो सन्मानय केल्लो आसा ताका बेस्ट सोशल वर्कर किंवा बाकीचे जे ताका फावो जातात ते ताच्या NGOकय दिल्ले आसात इंडिव्हिज्युअली दिले ते जालेच ज्या वेळार तो बरें काम करता ताचे कडेन आमचे बरें हे आसा. तशेंच आमचे स्टेट अवॉर्ड्स जे पर्सन विथ डिसेबिलिटीक आसात ते बेस्ट एम्प्लॉयर जाचे आपले स्वताचे एक एम्प्लॉयर म्हणून तो आपल्या कामगाराक काम दिता तांकां आमी करतात बीइंग डिसेबल. बेस्ट NGO इन डिसेबिलिटी कॅटेगरी म्हणजे 50,000चे ताका दितात 50,000चे बेस्ट NGOकय दितात. बेस्ट PWD एंटरप्रेन्युअर 50,000चो रिवॉर्ड ताकाय दितात सन्मान करतात. बेस्ट PWD म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी एम्प्लॉईज ताका 50,000ची ही 4 अवॉर्डां आमी एका बरोबर दितात. वर्सांतल्यान आमी अशी खुबशी अवॉर्डां जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसतले आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान भितर तांकां संलग्न आसलेल्या NGOs जे आमचे डेस्टिट्यूट्स जावं बाकीचे सिनियर सिटीजना खातीर काम करतात अशे कित्येक जाणांचो आनी समाजा भितर बरें वावर करतात तांचे खातीर दितात. आमी ह्या वर्साक परत एक फावटी प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून काडटात ताचोय सन्मान करतात. पूण हे सन्मान आसा तांकां एप्लिकेशन करचें पडटा आनी ताणें एप्लिकेशन केले नंतर आमी हांचो सन्मान करतात. तुवें नांवां घेतल्यात ती खूब बरी नांवां घेतली आसात आनी समाजा भितर तांकां मान प्रतिश्ठा आसा गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांचें खूब योगदान आसा. निश्चितच कांय प्रमाणात तांणी एप्लाय करपाक जाय ना जर जाय एप्लाय करना आसतना ज्या ज्या कॅटेगरीन भितर ते बसतात ते आमी काम तांकां सन्मानीत करतलेच. आमचे जर आमचे उम्मीद केअर सेंटर उम्मीद डे केअर सेंटर म्हणून एक स्कीम आसा त्या स्किमीचे गेले त्या वर्साक शाराव लायन्स ट्रस्ट म्हणून आसा अत्यंत बऱ्या प्रभावीपणान ते काम करतात आनी ताणें फक्त आमच्या जाणट्या खातीर ती स्कीम राबयली ना ताच्या व्यतिरिक्त स्वता जावन केले. आमी तांकां सन्मानीत केल्लो आसा. संकल्प से सिद्धी ह्या कार्यक्रमान भितर तांचो सन्मान केल्लो आसा. आमी एक स्कीम काडली आसा होम फॉर पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजेच ज्या हॉस्पिटलांनी जे खुबशे म्हणजे ज्या वेळार हॉस्पिटल तांकां घरा धाडटा की ताचो इम्प्रुवमेंट ना हेल्थान भितर आनी तांकां तुमी बरें वायट जाता ते घरा कडेन व्हरा म्हणून सांगता तेन्ना आमच्या
फॅमिलीचेर एक मोठो आघात जाता की ताका ड्रिप्स कशे लावप, ताका म्हणजे ऑक्सिजन कसो दिवप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली असतात. त्या खातीरच आमचे एक इन्स्टिट्यूशन्स आसा जे मेडिकल सगळे प्रोफेशनल्स आसात तांणी एकठांय येवन एक दिलासा पॅलिटिव्ह केअर सेंटर म्हणून काडले आसा. तांचो पयर आमी सन्मान केलो की बरे तरेन ते कार्य घेतात. ह्या पेशंटाक स्वताक व्हरतात, कुटुंबाचो एकय सदस्य नासतना तांकां बरे केअर घेतात. तांचोय आमी सन्मान केल्लो आसा. आमचे अनेक स्टेट अवॉर्ड फॉर बेस्ट एनजीओ बाकीचे सगळे हे जातात. तुम्ही आता सजेस्ट केल्ले आसा म्हणून दुसरे खंयचे अजून पर्यंत आमी काम केले ना अशा लोकांकय सन्मान दिवपाचे कार्य आमी निश्चितपणान करूया. तुम्ही जर म्हाका सजेस्ट केले की ह्या कॅटेगरी भितर अजून पर्यंत प्रोत्साहन दिवपा खातीर आणि तांचे कॉन्ट्रिब्युशन अजून पर्यंत उजवाडार आयले ना जर जाय जाल्यार स्कीम करूया आणि तातूंत भितर तांकां सन्मानीत करूया. येस. Just one request, as the minister is agreeing, only one request, establishment of this NGO facilitation and resource center in both the districts. You speak to the Honorable Chief Minister, to identify any unused government buildings. There are several now, so just kindly give me a thing on that, that you will consider it. स्पीकर सर, बरे गजाल आसा. आमकां जर अशे अनयुज्ड बिल्डिंगो आसले जर जायत, म्हजे कडेन खूबशे अशे डेस्टिट्यूट किंवा आमचे दिव्यांगा खातीर काम करपाचे खूबशे एनजीओज फुडें येतात. फक्त जागा अभावी आमकां तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करपाक मेळना. हांव इतकेंच मागतां की जे एनजीओज चलयतात तांणी आपलो रिकॉर्ड्स बरोबर दिवचो, ऑडिट टायमार करून घेवचे आनीक ज्यो आमच्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसात त्यो घेवच्यो. कांय वेळार आमी खंयच्याय थोड्या जे एनजीओ चलयतात तांचे जाग्याचेर जर गेले आनी तांकां पळयले जर जायत जाल्यार तांचें नांव गांव पत्तो कांयच ना. ते म्हणटात की आमी तांकां स्ट्रिटा वयल्यान हाडल्यात आनी तांचे सरनेमूय कळना, तांचे आधार कार्डूय ना, ते गोंयकार आसात काय भायले आसात हें आमकां कांय कळना. हांव इतकेच ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, जे आमचे ग्रांट्स घेतात त्या सगळ्या ग्रांट्स घेवपी एनजीओनी आपले रिकॉर्ड्स मेंटेन करचे. कारण हाचे जेन्ना ऑडिट जाता तेन्ना जबाबदार आमी आसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, की कोणाचो पत्तो नांव गांव पत्तो कांयच नासतना, तांचे नांवूय कांय वेळार नासतना जर आमी हे ग्रांट्स दिले जर जाय जाल्यार आमकां आन्सर करचे पडटा जेन्ना ऑडिट येता तेन्ना. म्हणून तुमच्या ह्याच प्रस्तावाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमी दिल्ले फंड्स बरे युटिलायज केले. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमार दिवपाच्यो आनीक जर अकाउंट्स बरोबर दिले जर जाय टायमार तुमकां ग्रांट्स मेळटले हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. माननीय आमदार बाबू युरी लेमो, तुम्ही तुमचो थाराफाटी घेता. Since the Honorable Minister is recognized the role, and I also had asked for involving a transparent criteria, that was part of it, and he has agreed, so I withdraw my. येस. प्रश्न असो आसा, थाराफाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतला.